Spora, eklas devo, zasnał, Roman ducha. Sorbe spora, eklas devo, zasnał, Roman ducha. Tubo vordo, tubo vida, tuci moima. Somliak fanta, tubo vordo, tubo veda, tuci moima. Somliak fanta, solve spora, eklas deva, zasnał, Roman ducha. Solve spora, eklas deva. Zasnał, Roman ducha. Sorbe spora, eklas deva, zasnał, Roman ducha. Sorbe spora, eklas deva, zasnał, Roman ducha. Molo pridu, ako solsa, sogli rozna, tučic deva. Molo pridu, ako solsa, sogli rozna, tučic deva. Solve spora, eklas deva, zasnał, Roman ducha. Solve spora, eklas deva, zasnał, Roman ducha. Bosuya. Bapak Brino, या मिसाच्या बलिदानांत तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आयज आमच्या संगताक यादनीक आसात. मुख्य यादनीक फादर एंटनी लॉपेस, रिडेम्पटरिस्ट पाद्री पोरवोरी थावन आयला. तेच बरोबर फादर कामेलो सिमॉयस, एक्स प्रोविन्शियल ऑफ पालोटायन संस्थेचो 3 टर्म तो प्रोविन्शियल कसो आसलो. आयज आमचे पतेकत आसा गवन कांदोली. आनी फादर सांतोनिनो कुलासो, आदी तो आमचे इगोर्चेंत दियाग्न कसो वावुरला. आतां तो PhD करता इन स्पिरिच्युएलिटी. आमचे पतेकत आसा. सिस्टरींच्या नांवान, तुमच्या नांवान, म्हज्या नांवान ह्या यादनिकांक माये मोगाचो येवकार. ह्या पुर्बीचे मीस आमी तुपचे पासत भेटयता, म्हणजे आमच्या फिरगोसकारां खातीर भेटयता. नागवा, आरपोरा, बागा दर एका फिरगोसकाराचेर भोव पवित्रित्वेचो आशिर्वाद फावो जावंक आमची मागणी. हेरूय आमची भावां भयणां लागशिल्लीं पयशिल्लीं हांगासर आमी सांत वांटो घेतात, तांचेय पासत भेटयता. वाट दीस पाळटात, काजाराचो दीस पाळटात, तांचेय पासत पिडेंत आसात, तांचेय पासत मागता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबीत आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबीत आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सोमेस्तांक आयच्या पवित्र त्रित्वेच्या दोबाजीक सोमरोंबेक येवकार. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी मिसाचे बेटे वयर आमचे नियाल कोरीत आयल्या. पवित्र मिसाची भेट जावन आसा व्हडांतली व्हड एकचाराची खुणा. जोरी आमी वेगवेगळी मनशां मिसाचे भेटेन वांटो घेता, तोरी जेजूच्या गुडात कुडीन एकूच कुटुंब कशें आमी एकूच भावात परगोडटा. पवित्रित्वी हो एकचार रचून हाडटा. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तेग जण तोरी एकूच मोगाची, एकचाराची आनी समजिकायेची जोर. दर मिसान ह्याच पवित्र त्रित्वेचें नांव घेवन आमची भेट सुरू करता. देवाचें उतर आयकता, आमची मागणी उबारता, देवाक दिनवासता आनी सोर शेवटी एकाच मेजार तयार जाल्लो उंडो आनी कालसींतलो सोरो शिवून आमी समाजान जिवंक वेता. आयचो विशय असो विसरून काडला. मिसाची भेट पवित्र त्रित्वे वरवीं एकचार बांदून पाठयता. तर ह्याच पवित्र मिसाचे बोलान सगल्या भाशेचो फुटी आपस्वातीपण निकलावन मोगाचे, एकचाराचे आनी समजिकायेचे दूत जावन ह्या काळोखीत समाजांक नवो रंग दिवंक त्याच पवित्र त्रित्वेची मोजत ह्या मिसान मागुया. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, पवित्र त्रित्वेचो अनुभव आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत अनुभवतले आसल्यार आनी पवित्र त्रित्वेची देख आमच्या चालती आनी दिसपट्ट्या जिवितांत घेवन जियेतले आसल्यार आमी खालती सावूंक गरजेची. खालती सावून आमी आमचें पातोक रडोवंक गरजेची. इल्लोसो वेळ वगीच रावन सगल्या केलेल्या पातकांची आमी खालतीकायेन बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर्व आणि तुका भाव भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायदेवन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो, मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक
शांती बऱ्या मोनाच्या मनशां संवसारी सर्वेस्परा देव सुर्गीच्या राया सोडविना देवा बापा आमी तुका वखाणटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका दिनवासता सोम्या एकल्या चोडीक पुता जेसू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे चेले बापाच्या पुत्रा Tu संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर Tu संसाराचे पाप काढता आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्यात पोहोचलाय आमची काकूट कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोमी एकलोच तू पवित्र प्रार्थूया. देवा बापा स्वताच्या शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारान धाडून तुजो विचित्रगूट मनशाक उगडापो केलोय. खऱ्या भावार्थान त्रित्वेची सासणीक मोहिमा वळखून घेवंक आनी तिच्या पदवेच्या कोरण्यांनी तेगाय जणांची एकवटाक पोरनिपात करूंक आमकां कृपा दिली. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोरान फॉर्मायलोले त्या प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोइसेस भोव सकाळी दोंगरार चडलो. सर्वेस्पोर एका कुपाच्या रुपान देवलो आनी मोइसेसाशीन येवन उबो रावलो. मोइसेसान सर्वेस्पोराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पोर ताचे फुड्यान गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दोयाल मोवाल काळजाचो आनी सोंसणिकायेचो देव, भोल्यापणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोइसेसान बेगीच साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्पोरा आतां हांव तुका मानवला जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा खरेंच गर्विश्ट, पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे.
सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गावून जातलो हे पोरी. राजाच्या शिवासनार आम्ही तुझी स्तुती करता. सोगता वैमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. भागीवंत पावलून कोरीतकाराक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, खुशाल बरीच जायात, सोपून जायत वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एकामेकाची जायात, शांतीन जियात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो. पवित्र आत्मो दिवन एकामेकाक नोमान करात. सगळीं भावार्थी तुमकां नोमान करतात.
सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमा सोमेस्तां सोवे आसूं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फॉर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फॉर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाने तुका क्रिस्ता. मोगाच्या TFRCC विवर्स आनी हांगासर असलेल्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार एके घडणेचो म्हाका उगडास येता. तामिळनाडूंत एक धाकटुलेशें कुटुंब जियेता आनी ह्या कुटुंबांत 4 भाव एक भयण आसा. All of them are settled. आनी ह्या कुटुंबाचें जिवीत पळोवन गांवचो लोक जायतो नाटकायेन आसा. जायत्या गांवच्या लोकांच्या काळजांत राग द्वेष ह्या कुटुंबा सोबे आसा. कित्याक पासत गाय? हे 4 भाव आनी भयण काजारी आनी ही भयण शेजाऱ्याच्या गांवांत दुसऱ्या इन द नेबरहूड जियेता. बरे भाशेन फाटलीं कांय वर्सां एकचारान जियेतात.
एकामेकाच्या उस्क्यान जियेतात. संपूर्ण जावूंक ती जियेतात. अडचण्यो उपरासल्यो, त्रास उपरासले, मिसअंडरस्टँडींग उपरासले जाल्यार इमिजिएटली भासाभास करून, सुटावें करून they once again begin to live together. ह्याच खातीर लोक नाटकांत बरोवन आपणाकूच प्रस्न घालता, how is it possible to live together in unity? एका दिसा कोणे तरी गांवच्या भावान ह्या कुटुंबा लागीं विचारलें, कशे भाशेन तुमी एकठांय जियेतात? आनी व्हडल्या बाबान ही जाप दिली खंय, जाणाय म्हज्या इश्टा, ल्हान आसतना म्हज्या वा आमच्या बापायन आमकां मिसाक व्हेलेली आनी तो आयतार जावन आसलेलो त्रित्वेचो आयतार. त्या दिसाक पवित्र त्रित्वेची परब, पवित्र सभा समोरुमताली. आनी ह्या शर्मावान एकचार कशे भाशेन जिवंक जाय. आनी मनीस जेन्ना एकचारान जियेता, देव तांचे मदें कसो आजीर जाता हें उक्तें केलें. आनी त्या दिसाकतान म्हजो डॅडी आवय आमी सगळीं बाराबोर जिवंक लागलीं. टू टेल द वर्ल्ड that despite of our misunderstanding, despite of our selfishness, despite of our self-centeredness, we can still live united. प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक म्हणणी आसा, युनायटेड we stand, divided we fall apart. म्हणजे जेन्ना आमी एकचारान जियेता, सदांच उबी आसतली, सदांच सफळ जातली. आनी जेन्ना आमचे मदें दुस्पोट जातलो, आमी शिंपडून पडटली. आनी आयज ह्या समाजांत बारीक नदर मारे, आमी सगळीं शिंपडून पडलेलीं आसा. We have fallen apart in every aspect of our life. आमच्या जिविताच्या सगळ्या भागांनी आमी शिंपडून पडल्या. आमी आमचो दुस्पोट जाल्लो आसा. Individualism, self-centeredness, selfishness, and the list goes on. तूं आयज political scenario पळय, there is divisiveness in ideology and the philosophy. तूं आमचे मदें पळय, दुसऱ्या भावार्थाचो लोक आनी आमी, day by day we are becoming disunited in every aspect. तूं आमच्या संबंधान पळय, आमी एकठांय रावूंक सोदिना. आयज काजार पासून जालीं जाल्यार बायल वो चेडो म्हणटा, let us stay separately, let us buy a flat or a rented house for ourselves. तूं आमच्या कुटुंबान पळय, एका हॉलांत न्हिदतालीं एका तेंपार एक साल पुरो आसलें, पूण आयज कितले रूम आसात, सगळे डिवायडेड जाल्यात. तूं आमच्या सोसायटीन फ्रेंड सर्कल पळय, कांयच आनी खंयसरूच एकचार देखून येना. प्रिदिशान फ्रेंड सर्कलान देखून यू बी माय फ्रेंड and not anybody
else's. You be my boyfriend and only talk to me. Don't have any other friends. सगळेकडे divisiveness प्रदिशान. आनीक आयज ही परब समोरुमता आसतना आमचे मदें एकचार हाडटलोच जाल्यार आमी मोगान जियेतलीं जाल्यार we need to look at the Holy Trinity. आमी इल्लीशी नदर पवित्र त्रित्वीचेर मारूंक गरजेची. एक भाग्यवंत अशें म्हणटा, Holy Trinity is a mystery and not a puzzle to be understood. Holy Trinity is a mystery and not a puzzle to be understood. म्हणजे आमी चड शिकपाचें गरजेचें न्हू. गरजेचें बाबा देवान आनी पवित्र सभेन आमकां हें देणें आनी ही परब फावो केल्या. कशे भाशेन ते जी येतात ते लिसांव आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आनी जिवंक गरजेचें प्रदिशान. आमी पवित्र सभेच्या त्रित्वीचेर नदर मारल्यार कांय आमी लिसांवां शिकूंक शकता. पयले सुवातेर the Holy Trinity consists of 3 persons: Father, Son, and the Holy Spirit. Father, or God the Father, created the world. God the Son and the Holy Spirit were involved in creation along with the Father. God the Son, Jesus Christ, He saved the world, saved the humanity from the clutches of Satan and the evil. God the Father and God the Holy Spirit were present in saving the humanity and the world. God the Holy Spirit sanctifies the whole world. God the Father, God the Son is in participation along with the Holy Spirit is sanctifying the world. ही पयलो शिकप म्हणजे सगळ्या सितवासावान, सगळ्या कामान, सगळ्या बरेपणान बाप, पूत, आत्मो एकामेकाक सांगातां घेवन जियेतात. No selfishness, no pride whatsoever, no self-centeredness, no ulterior motives to jeopardize anyone. Only mission is to bring unity. दुसरे सुवातेर प्रदिक्षा भाव भयणीनो, जेजू आमकां हो संदेश दिता. Go to the whole world and baptize everyone in the name of the Father, in the name of the Son, and of the Holy Spirit. कितें जेजू सांगूंक सोदता काय? जेजू हें सांगूंक आशेता, तुमी वेता थंयसर पवित्र त्रित्वेचें एकचारपणाचें, एका मोनाचें, बऱ्या उतरांचें, बऱ्या कोरण्याचें जिवीत जियात आनी सगळे लोक जो तुमचें जिवीत पळयतलो तुमी तांकां पवित्रित्वेक लागीं हाडटल्यात. This is what Jesus means. तो सांगूंक सोदता की तुमी वचात त्रित्वेचें जिवीत जियेयात. दुसरी पळोवन ती एकचाराची, ती मोगाची, ती भोगसणेची, सोजमिकायची जिवीत जियेतली. And thereby you will baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. तिसरे सुवातेर प्रदिक्षा भाव भयणीनो, आमकां दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलू कळीत करता. मोगान जियेयात, उर्बेन जियेयात,
एकामेकाक सोजमोन जियेयात संपूर्ण जिवीत जियेयात देव तुमचे बराबर आसतलो if I want to live this life of unity, love, completeness, then I must have the power within me of the Trinity. देवाची त्रित्वेचे असणे आमच्या जीवितात आसूंक गरजेचे. आनी चवथे सुवातेर प्रतीक्षा भाव भयणीनो, आमी फाटले कांय दीस नव्यान उद्देशी पळयलां कशे भाशेन त्रित्वी बाप पूत आनी आत्मो मिसाच्या बलिदान तेगूय आजीर आसतात ते. आनी मिसाच्या बलिदाना उद्देशी जितलेय फावटी हांव मिसाच्या बलिदानान भाग घेता, हाव फादर सन and the Holy Spirit, they're present, and how do I take them wherever I am is very important. आणि आयज जेन्ना सगळे तरेचे आपलेपण, सगळे तरेचे डिविजिवनेस, डिसयुनिटी आमच्या समाजांत जावं आमचे पाद्री मदीं, माद्री मदीं, तुमचे मदीं समाजांत अनेक घरांनी दुस्पोट चलता वो पयस करतलो जाल्यार आमकां त्रित्वीची देख एकदम म्हत्वाची. पयले सुवातेर आमी आमच्या गोराब्याचेर लक्ष मारूंक गरजेची. देवाच्या मनांत एकूच आस आसली. Just the way the Father, the Son and the Holy Spirit lives together, they also want that we also live together as a one family. आनी ह्याच खातीर जेजून म्हणलें, बापा जे भाशेन तूं आनी हांव आसां, एकठांय आसां, तशींच तिवूय सदांच ह्या संवसारांत एकठांय आसची. इतलेंच हांव बापा तुजे लागीं मागतां. हे आयज पासून जेजूचे मागणें बापा लागीं आनी पुता लागीं. जेजू दीस रात आमचे पासत ह्या संवसारांत इतलेंच मागता, बापा जे भाशेन आमी एकठांय आसां, जे भाशेन आमी एकठांय रावून हो मोग एकचार बरेपण अनुभवता, तेच भाशेन ताणें अनुभवची. ही जेजूची बापाची आत्म्याची आस. कितल्या जाणांच्या घरांनी एकवट आसा प्रदेशान. पयशे जाले आमचे लागीं, गाडयो आयल्यो आमच्या घरांनी, आनी तेच भाशेन जायत्यो वण्ट्योय उबो जाल्यो. वण्ट्यो दुस्पटपणाची, वण्ट्यो आपस्वार्थपणाची, वण्ट्यो सेल्फिशनेसाची. कितले जाण बसून घरा लागीं बराबर जेवतात. Ask yourself, how many of us sit together as a family, at least have one meal, if not all the meals together? Dusre swathir, we are talking to the people who are not known to us, who are not even blood connected. We are there on the WhatsApp group, Facebook, Instagram, सगळ्याचेर आसात. But the person who lives with me, my father, my mother, my son, my daughter, daughter-in-law, when was the last time you spoke to one another? Buddy, let's have a cup of tea together. न्हेसली म्हणून मनशां जायना. लिपस्टीक लायली, हेअर क्रॉप केले, कलर केले, मनशां जायना. त्रित्वीचें जिवीत घराब्यांनी ना, कसलो गोराबो तो. What sort of family is that when the presence of the Trinity is not being experienced? मेलो म्हणटकूच
फुलांचो तुरो घातलो फायदो ना. आतां घालात ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ लव, ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, ऑफ बीइंग फॉरगिवन. आनी तेन्नाच आमी गोवाय जातली त्रित्वेची आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत. आयज पळयत जाल्यार समाजांत प्रदेशांत झुजां, मारयो, मारामारयो, झगडीं सगळे एकामेकाक मुठी मारूंक वेता. इट इज सीन every day today on the television and Facebook. खंय बरेपण आसा, कोण कोणाक एक मोगाची वेंग मारता, कोण कोणाक मोगान सजमून घेता, कोण कोणाक मोगान एक पेलो उदक दिता, कांयच ना प्रदेशान. We are just waiting to punch one another. We are just waiting to file an FIR against each other. We are just waiting to tarnish each other's name in the society. हे पवित्र त्रित्वेचें जिवीत न्हू, हे सैतानाचें जिवीत जावन आसा. Because he thrives on divisiveness. जितली आमी केरीत भाशेन दुस्पोट करतली, सैतानाक परगोट करतली. आनी जितली आमी हांगासर एकचार हाडटलो, आमी हाडटल्या देवाक त्रित्वेक आजीर करतल्या. दुसरे सुवातेर प्रदेशा भाव भयणीनो, we need to be united in prayer. आयज इतले वायटपण आमी पळयत हांव, आनी भिरांत दिसता भायर गेलोलो मनीस परत येतलो म्हणून कांयच गॅरंटी ना. आमी हांगासर आतां बसल्या, there is no guarantee that you are going to have a meal this afternoon, the feast meal with your family. No guarantee. एक एक्सिडेंट पुरो प्रदेशान, एक नाल तकलेचेर पडोंक पुरो प्रदेशान, मातशी गरमी चडोन पर्स्पिरेशन जावन अनकॉन्शियस जावंक पुरो प्रदेशान एक तरेचें प्रॉब्लेम. दुसरे तरेन सगलो लोक भुकेला. आयज गॅस ना, गॅस नासलेल्यान रेस्टॉरंट्स बंद, रेस्टॉरंट्स बंद जालेल्यान गरीब लोक काम करतालो, तांकां पोटाक भूक मारूंक पयशे ना. Everyone is suffering. कितलेशे 30 वर्सांचे 40 वर्सांचे भुरगे काम नासतना जी येतात. कितलेशे काजारी भुरग्यांक भुरगीं नात प्रदेशान. कितलीशीं भुरगीं आवय बापायक भुरगीं आसलीं तांचीं भुरगीं मरून गेलीं. Who is going to sort out this problem for us? कोण हे सगळे प्रॉब्लेम सुटावे करतलो? प्रदेशा भाव भयणीनो, हालींच फादर बॉलमॅक्स देवान ह्या संवसारांतलो आपोवन व्हेलो. झुजलो प्रदेशान केरीत भाशेन for the cause of the ecology, for the nature, for the people who are experiencing injustice. He fought tirelessly. He's gone. Now what? Now what? How long we are going to fight? How long we are going to tire ourselves? A good solution asa Bhagavant Padre Pio Munda. There is only one solution for all the problems, and that is pray incessantly. Pray without ceasing. Remain united in prayer. Sogli ektai sayat, ektai zavun magne kurat. Ani soglia prosnak to dev hal sodun kattolo. Zap ditolo. Soglia taryar galtolo. Ani yats katir Jezun kursar mulle, it is finished. Sogli sopalli. Ani Bhagavant Paulo Munda, be patient in tribulations and pray without ceasing. Sogle ye cholta astana utsambol zainaka bienaka kampero kadinaka igorchit ailay noy papya zalyar hat sodun deva lagi mag. Saiba
आमचेर आयलेले भुरग्यांचेर आयलेले आनी समाजाचेर आयलेले मोर्न कोस्ट दुयेंस सैतानपण पयस कर रे देवा. दिस इज द सोल्युशन. आनी जेन्ना आमी मागणें करता, जेन्ना आमी मागणें करता, देव थंयसर त्रित्वी आजीर जाता आनी आमच्या प्रस्नांक सगळे जापाक जाप दिता. प्रदिशान हाऊ मेनी ऑफ अस प्रे टुडे? ना प्रदिशान मिसा येयलें म्हूण जायना, हिंगेन बसोली जेमकाळी म्हूण जायना. ना, just look outside of you. Just look outside of you. Everyone is dying. Show me one place where there is peace. Even deep within us there is no peace. तूं कोणाच्या तोंडार नदर मार, सदांच कितलीं गोरी जावं ती काळींच दिसतात. We all of us are tired, worn out. We all of us are hitting depression, loneliness. And the only answer is pray. Pray and pray. And Jesus said, pray that you may not fall into temptation. आनी तिसरे सुवातेर प्रदिक्षा भाव भयणो, आमी मनशां करीत भाशेन एकामेकाच्या हुस्क्यान बोललेलीं गरजेचीं जावंक गरजेचीं. त्रित्वी सदांच दुसऱ्याच्या मनशा कुळाच्या आनी सगळ्याच्या हुस्क्या कोतीन जियेली. बाप जियेलो दुसऱ्याचे हुस्क्या कोतीन बरोवन आनी आमकां रचून हाडली. पूत जियेलो आमकां साल्वार करूं आनी पवित्र आत्मो जी येता करीत भाशेन आमकां पवित्र करूंक त्रित्वे भाशेन. आनी आमी प्रदिच्या भाव भयणो आमच्या चिंतना उदेशी, उलोवपा उदेशी, बऱ्या करण्या उदेशी त्रित्वीक हांगासर सगळ्यांनी गांवांत गोंयच्या प्रांतांत आजीर करूंक गरजेचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you do it unto me. तुमी एकामेकाक जें कितें करतात तें तुमी आमकां करतात. बापाक करतात, पुताक करतात, आत्म्याक करतात. तूं जेन्ना कोणाक ताणेलेल्याक उदक दिताय, तूं जेन्ना कोण ओनीत अणभवता ताचे पासत झुजताय, तूं ज्या मनशाक ह्या समाजांत ताळो ना ताचो ताळो जाताय, विंगल्याक तूं न्हेसयताय. करीत भाशेन आमचे नेचरा पासत तूं झुजताय, अत्याचाराचेर तूं झुजताय, तेन्ना तूं त्रित्वेक करीत भाशेन ताची ओळख तूं दुसऱ्याक दिताय. प्रदिशान कितलींच जाण आमी दुसऱ्या पासत झुजता, कितलींच जाण. We all of us, it looks like we are educated, literate people. How many of us write in the newspapers? How many of us talk to the press? What is your opinion and conviction towards the suffering ones, the voiceless, the nature who are destroying the nature? How many of us? काय हे क्रिस्ती जिवीत न्हू, हे त्रित्वेचें जिवीत न्हू. जे भाशेन फादर बॉलमॅक्स जियेलो, भिरांत नासतना जियेलो, शेतांत हात घालून, बोटांक घालून, गरिबां पासत झुजून, अत्याचार करतेल्यांचे पासत झुजून, ते भाशेन आमी फुडें सरता. हांवें म्हणलां न्हू, व्हडलें न्हेसलो म्हणून मनीस जायना. इवन लास्ट मोमेंट ऑफ युअर ब्रेथ, लर्न टू लिव फॉर समवन. Learn to live for someone. And that same Jesus will tell us when we are about to breathe our last, he will say, whatever you did to the least of my brother and sister, you did it unto me. वडवी काय सांगूंक आशेना, पूण एक धाकटुलीशी जिविताची घडणी सांगूंक आशेता. एका दिसाक प्रदिशानो हांव मारगांव वेतालो. अनेक वेर्ना जंक्शनाचेर सिग्नलाचेर ही भुरगीं, आमची गरीब भुरगीं, आदार नासलेलीं भुरगीं, थंयसर जायत घोडेक कसले स्टॅच्यू वो कसले वायप कितेंय घेवन बारीक घेवन आपलें पोट भरतात विकून. प्रदिशान
आनी दोग जाण भुरगे बुरशे तितले क्लीन नासलेले घामीन बुडलेले पळयले तांकां हांवें जोनेल उगडलें गाडयेची सर वुड यू लायक टू गेट इन क्या आप आ सकते हो गाड़ी में बैठ सकते हो एंड दे सेट डाउन एंड आई सेड चाय पियेंगे आप लोग जी हाँ फादर दे डिडंट नो दैट आई वाज फादर जी हाँ सर चाय पियेंगे एंड आई टूक देम करीत भाशेन एका हॉटेलार व्हेलो आनी बरी चाव पयली आनी विचारलें हे सगळे तुमी प्रॉडक्ट आसात ते कितले म्हणूंक लागलो 650-700 रुपया म्हणलें हे पयशे दवर आनी ते वीक आनी इल्लेशें कोर आनी मामा डाडाक व्हरून दी परतून थंयसर हाडून सोडच्या आदीं त्या चेड्यान म्हणलें सरजी पहली बार हम लोगों को किसी ने अच्छी गाड़ी में बिठाया है पहली बार नहीं तो हमें भाग भाग बोलते हैं पहली बार सर जी हमको किसी ने अच्छी होटल में चाय पिलाई है काळीज कुशाल खायन बोल्लें प्रदीशान कुशाल खायन बोल्लें संवसार त्रित्वीची वाट तुजे विशीं म्हजे विशीं पळोवंक आशा येता हे मनशान न्हू शर्मावन बरो जालो आय एम नॉट अ परफॉर्मर I am that voice of the Trinity, so that he may accomplish what he is desiring from within for his people. ह्या मिसाच्या बोलिदानांत भाग घेता आसतना त्रित्वीक गोवायज जाया घरांत समाजांत मागण्यांत आनी एकामेकाच्या ओस्कोथायेन आमेन सगळीं उबी रावुया आनी आमचो बाबार्थ उच्चारुया सोर पुजवेदार बाप्पा स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपे सांबाळलो आकार मरेताय सोलवलो पोंच प्रता काल तांणी कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पुजवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांचें मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांची भोगसणी कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन प्रदेशा भाव भयणीनो जेजून म्हणला माग आनी म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां सगळें फावो करतलो हात सोडून खालतीच सावून त्याच देवा लागीं त्याच त्रित्वे लागीं सगळें आमचें दूख आमची मागणी आमची आस देवाक उबारुया सगळ्या उत्मीक फुडाऱ्यांनी मिसा भेटेंतल्यान पोरजेचो एकचार ओदीक थिरावंक भोव पवित्रित्वे लागीं मागुया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूळ सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजे मोदे वांटे करूंक न्हय पूण सगलो वेगळो चार पयसावन एकचारा खातीर वावरूंक भोव पवित्रित्वे लागीं मागुया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूळ आमच्या कुटुंबांतल्या दर एका वांगड्यान एकामेकाचे गूण देणे वळखून आनी कोणाय सोवे अंतर करिनासतना एकचार बांदून प्रयत्न करूंक भोव पवित्रित्वे लागीं मागुया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची मिसाचे भेटेंत आमी जिविताचो उंडो शेवता
हो एकूच उंडो शेवून आमचो एकचार वाडोवंक आमी जोण एकल्यान प्रयत्न करूंक भोव पवित्रित्वे लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. इल्लोसो वेळ वगीच रावून आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. पवित्रित्वे आमच्या कुटुंबात भितर सोर. आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांत, आमच्या शेजाऱ्याक रावतल्या मोदी आमकां तुमचीच सारकी एकठांय कर. आमकां मोगान भर. आमकां एकामेकाच्या उस्क्यान भरलेलीं कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं बेटोनी वेळार आमी गीत गावया. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी, C39 पेज नंबर 45. C39 पेज नंबर 45. उंडो सोरो. उंडो सोरो जावन आसा आमच्या वावराचो आनी मनशाच्या ओस्कोत जिविताच्यो खुणा. जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमकां सगल्यांक गोठायन भरता. तोच जेजू थोड्याच वेळान ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान आमच्या मदें हाजीर जातलो. हो उंडो सोरो शेवून आमचें जिवीत न्हवसरूंक आनी दुसऱ्या सोवे एकचार बांदून हाडूंक आमचें आवडे ह्याच उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक अर्पुया. आनी सोऱ्या बोरी, तुका बापानी रोंतोरी. Jesu bori, amka dita Jesu bori. Papa amchi kirkodana, Jesu che maso God saudi. Sogyank amka burgyank tuja, Jesu soda chiktun ravi. Sogyank amka burgyank tuja, Jesu soda chiktun ravi. Undia soria wangda, Isa hatwan mogal bapa. Sokot kami, sokot kami, sokot kami di dalam Tuhan. Sokot kami di dalam Tuhan. Bapa amchi kirkodana, Jesu che masokot samdi. Sogyank amka burgyank tuja, Jesu soda chiktun ravi. Sogyank amka burgyank tuja, Jesu soda chiktun ravi.
म्हज्या भावा भयण्यांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोर आमच्या देवा, तुज्या नांवाक उलो मारून तुका भेटयता ती आमची सेवेची दानां पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सासनाक मानता तसलें बलिदान जावूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा नीन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुता, जोणीत पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पोर. पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जोड न्हय, बोगोर एकाच देव सोयंबाचे तेग जोड. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आनी थीर भावार्थान सोत मानता. आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतोर नासलेली मोहिमा खालतेपणी ओळखता. खऱ्या आनी सासणाच्या देवा, एक एकल्या सणाचो विशेष गुण आनी तेगांयची एकूच सोयंब आमी सोम सारकी मोहिमा बंदून तुका आमी आराधन करता. हेच वाखाणून देवदूत आनी महादेवदूत, केरुबीम आनी सेराफीम एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन थांबोवन आसतना दिसाच्या दिसा गायतात. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो म्हणून. हो
तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगोत. पातकांची बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्ताचो तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसोन तुझे पुनर्जीवन करता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो ग्रास कर. अशें लियो आमच्या बायगोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्यांच्या भावा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवन आंकवार मरे देवाचे मायेस सांगाती, भाग्यवन झुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्म दिता आनी सर काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना.
जितलेय पावटी आमी मोगाची बोगसोण्याची सोजमिकायची खालतिकायची एकवटाची जिवीत जियेतली पवित्र त्रित्वेक आजीर करतली आनी ताची गोवाय जातली आमचे बापा मागणें म्हणटा आसतना त्याच त्रित्वेक उलो करुया बापा तुजे कृपेन आत्म्यान आनी बोळान आमकां बोर म्हणून आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या गोश्टिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोर वंशान ओत्रेकतोल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यार सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा ह्या संस्कारांत आमी घेतिल्लो वांटो आनी सासणीक पवित्रित्वेताय आनी तिच्या
तुठोनान असो आसलोले एकवटांताय आमी उच्चारलोलो बाबार्थ आमकां कुडी ओतम्याची भलायकी दिवू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. My dear parishioners, respected parents and beloved students, after the joy of celebrating our feast Mass together, we now gather to honor the bright achievements of our young scholars. Today we proudly recognize the 10th and 11th standard students who have secured distinction in the scholastic year 2025 and 26. Their dedication and perseverance are a true inspiration to us all. For the scholastic year 2025-26, we have a total of 10 students, 6 students with distinction of higher secondary, 4 students with distinction for SSC. The sponsors are 4 SSC students, HSC students sponsored by Maxi and Peter Travasso and family, Fuldemado. 2 higher secondary students and 4 SSC students sponsored by Valerian Nazareth and family, Fulde. Please come forward as your names are called out. We will call the higher secondary students first. Dominic Ashwell Correa secured 94.6% in arts. Son of Savio and Nancy Correa, Fuldevado. Abigail Maria D'Souza, 91.8% in catering and restaurant management. Daughter of Francis and Esmeralda D'Souza, Shimvado Arpora. Saviola D'Souza, 81% in commerce. Daughter of Minino and Sabino D'Souza, Rautavado, Nagua. May I request Father Anthony Lopez to grace this moment by presenting the awards. I call upon Valencia Fatima D'Souza, 81% in commerce, daughter of Anthony and Benicia D'Souza, Fuldevado. Ethan Isaias Pereira, 80% in banking and insurance, son of Derek and Maria Pereira Mendisvado. Valanka Cristina D'Souza, 78% in science. Daughter of Andrew and Margaret D'Souza, Fuldevado, Nagua.
I call upon Father Camilo Simoes to do the honors of presenting the award. We now call the names of the SCC students. Joyvin D'Souza, 77%. Son of Piedad Julião and Ana Maria D'Souza of Tamodki Wado, Arpora. Kenosha Angelica Mendes, 76%. Daughter of Cipriano and Alvita Mendes, Mendes Wado, Nagua. I call upon Valerian Nazareth to do the honors of presenting. I call upon Calbert Lobo, 76% marks, son of Ciprian and Clara Lobo, Tamodki Wado, Arpora. I call upon Father Saturnino Colasso to hand over the award. Esther D'Souza, 75% marks, daughter of Antonio and Rachel D'Souza, Shimvado, Arpora. I call up Father Rocklin DeCosta to present the award. किरीत दिनवास आमच्या मुखेल यादिकाक फादर एटेरी लॉपेस जेन्ना हांवें सांगलें तो येता म्हूण जायत्या जाणांच्या तोंडार हांसो आयलो आं फादर येता बरें जावं म्हणून कित्याक तांणी मागलां आमकां आनीक एक मिशन जाय म्हणून 2 वर्सां आदीं जाल्लें आनीक फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान परत रिडेम्पटरीज फादर्स एंटनी लॉपेस हें मिशन चलयतलो येवन देवाच्या उतराची मोड्डी केली देखून आनी आमकां पवित्रित्वे सारको एकचार सांबाळूंक आमकां मोटिवेट उत्तेजन दिलें देखून फादर आमी तुका काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे दोग यादनीक फादर कामिलो सिमोयस आनी फादर सांतोदिलो कुलासो जांकां हांवें इंट्रोड्यूस केल्यात आमचे बरोबर आयले देखून आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमचो गांवचो आनी हेर एक्स डिकन्स येवन नोवेनाच्या दिसांनी आमकां देवाच्या उतराची बोड्डी करूंक आदार दिलो तांकांय आमचे दिनवास केदोश्यो पॅरासिटेशन सिस्टर्स आमच्या सांगाताक सदांच आसात आनी तांतल्यो तेग वेतात आमचे सिस्टर लिली सिस्टर SP आनी सिस्टर सुंदरिया तांकांय आमचे काळजांत दिनवास आमचे कोय मेंबर्स आमचींच ती वाजोवपी गावपी आमचींच नोवेनाच्या दिसांनी बरे भशेन नोवेना करून आपआपल्या ग्रुपांनी ताणें वाजोवन आनी आयज सगलो तेग मेन कॉयर्स आमचे एक जाल्यात 3 in 1 होली ट्रिनिटी 3 कॉयर एकठांय आनी बरोबर तांणी गायलां वाजयलां जाल्यार आमी तांकां काळजांत दित वाजता गावप्यांक तशेंच वाजोवप्यांक PPC वांगड्यांक जाय तो भार घेवन वावुरतात सगल्या नोवेनाची बाडावळ आपणाचे आदार घेतली तांकांय आमचे दिनवास लिटर्जिकल कमिटी नोवेना मांडावळ बरोयली लिटर्जी बरोयली तांकांय आमचे दिनवास आमचे फाब्रिका मेंबर्स जावं आमचो डेल्टन जोकी जॉन आनी एरीन म्हज्या सांगाताक बरोबर एकवटान वावुरतात तांकांय आमचे काळजांत दिनवास तुमकां सगल्याक पॅरिशनरांक
जावन ऑर्गनायज केली नोवेना सफाई केली मॉपिंग केलें कॅन्टीन चलयलें तुमी स्पॉन्सर दिले हातबोट घालून तुमी वावुरलीं तुमकांय आमचे दिनवास कंट्रिब्युशन केलें तुमी मिर्सेस सायबिणीच्या आनी हे फेस्ताक बरोबर तुमच्या उदारपणा खातीर आमचे दिनवास आमचे कोंफराज भाव वावुरले माडी करूंक आनी आतांय बी ह्या पुरसांवांची मांडवड चलयतले तांकां आमचे दिनवास आमचे यूथ जे खूब नेटान वावुरतात ताणी स्टॉल घातला जावं हावजी केली तांकांय आमचे ऑल्टर सर्वीस बरें दिसता ते आसल्यार सोंपता आलतार बरें वावुरपी तांकांय आमचे दिनवास आमचो भाव जोकी फेर्नांदीस आदलो ट्रेजरर आमचो एकावंट टाकटीक करूंक बरे भशेन दवरूंक आमकां खूब आदाराचो जाता आनीक आमचे टॅली करूंक आमचे फ्रेंड्सिटा वावुरता तांकांय आमचे काळजांतावन दिनवास वेंदेता आमची भयण सेक्रेटरी जाय तो ओगेपणी वावर करता सगलो वस्तू ताऱ्यार टायपींग ताऱ्यार घालूंक आनी वेळार दिवंक वावुरता ताकाय आमचे दिनवास आमचे मॉडरेटर PPC मॉडरेटर आतां फोटोग्राफी आमकां बरेचशे फोटो मेळटात बुलेटिनांचेर हार्डवर्क बरे भशेन करता ताकाय आमचे दिनवास आमचो भाव सिजर गरज तेन्ना आमकां आदार करता तांकांय आमचे दिनवास आमचो विजय एकलो आसा खरें पूण ताका न्हयच फकत सांकिस्तीचें न्हयच फकत सिमतरीचें सावंडाचें आनीक डेकोरेशनाचें बरें समजता ताकाय आमी काळजान तावन दिनवासता TFRCC आमचो भाव मेलकम गेल्ल्या आयताराक आसलो आनी ताणें कशेन हेय आयताराक येयलो बरो वावर करता आनी हे सगल्या लोकांक हे मीस वेता आनी बरो वावर ताजो ताजेर ताच्या वांगड्याचेर आनी हे मीस TFRCC पळयतल्यांचेरूय देवाचो आशिर्वाद जे स्पॉन्सर केला वालेरियन आनी ताचे भाव हे 12व्या आनी 10व्या वर्गाक भुरग्याक स्पॉन्सर दिवंक वावुरल्यात आनीकूय कोणाक दिसता ह्या जोब्यात भितर सरूंक आनीकूय ह्या आमच्या भुरग्यांक मोटिवेट करूंक तांणी वावुरचें आतां आशिर्वाद जाले उपरांत पुरसांव आनी मागीर निमणो आशिर्वाद प्रिदिच्छानो जोरी तर हे सगळे फाटले 9 दीस आनी आयज सगळें बरे भाशेन जालें एक लिडर गरजेचो एक आसतो मनीस एनकरेज करूंक गरजेचो आनी आमी फादर रॉकलिनाकूय थँक्यू म्हणूंक गरजेची एक बरीशी ताळयो मारून ताका थँक्यू फादर म्हणुया उबी रावुया सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार Wakani deva baba Wakani taja puta Wakani povitatnya Kustaram muy mar Abdaili taji burgi Wakanu taka soda
देवा बापा स्वताच्या शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारान धाडून तुजो विचित्र गोट मनशाक उगडापो केलोय. खऱ्या बाबार तांत्रित्वेची सासणीक मोहिमा वळखून घेवंक आनी तिचे पदवेची कोरण्यांनी त्या गाय सोणाचे एकवटाक पोरनिपात करूंक आमकां कुरपा दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. पवित्र त्रित्वेचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमच्यो मान्यो बागोवया. शेवटाक आमी गीत गावया. त्रित्वी Q16 पेज नंबर 174. Q16 पेज नंबर 174. So